एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून. रियोना फातिमा गामा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिनीन डिसोजा हाच्या ओत्म्यांक ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. प्रेस्ली मारियो डिसोजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलांनी आसात वा आपल्या घरांनी आसात, तांचे पासत आनी तांची सेवा करतल्या पासत मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या गोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी देवा मुखार दवरुया. संवसाराचे शांती पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हांव तुमकां एक शारुती पाठयतलो आनी तो तुमकां तुमच्या भावार्था विशीं सोद कितें तें तुमकां सुचयतलो. आमी 2 दिसाक ह्याच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जेजू आमकां उपाय घेवंक सुचयता. आमी दिसाच्या दिसपोटी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी 2 दिसाक आमचे सगळे हेर वेगळोचार ओन भावार्थी वाटो ओन भावार्थी आमच्यो ज्यो कितें आसात विचार ते आमी पयसावंक आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक हे मिसांत आमकां सगळ्यांक खतखत्यान कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळीं हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुंवार मरे सगळ्या दोदोतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बोरवोसो बाळगून त्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसाक उंत्रेकून रावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरोच देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. दोमतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलीं उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत
तांकां बोंदखणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोंदखणीच्या राखणदारांक फरमायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय खोरांद्यांनी घालून घोट केले. सुमार मुंद्यांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड दोनकांप जाली आनी बोंदखण बुन्याद सयत हाडली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्याच्यो सांखली पडल्यो. जागो जावन बोंदखणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूंक नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो तातकेन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाचे पांये पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानू, म्हाका तारोन मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्या सोम्याचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवनां धुयलीं आनी थंयच्या थंयच ताणें आनी सगळे ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सर्वेस्परा. आनीक पावट म्हणुया. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजे दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सोगता परोस व्हडटें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारला त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बालटा तोंकता. तुजे हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां
हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता, तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कोंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे हांव वचना हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे हांव वचना जायन जाल्यार शारुती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कांय बरीं उतरां म्हणटा. हांव वेतां आनी तुमकां शारुती पाठयतां. हांव म्हज्या बापाची वेतां आनी हो शारुती तुमचे मदें येता तेन्ना तो तुमकां पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं गुन्यांवकार करतलो. जी कोण पातकांत जियेतात ताणें आपलें पातकी जिवीत बदलूंक आनी परतून देवाशी परतून येवंक होच पवित्र आत्मो दिसपटी तुमकां उजवाडाक हाडटलो. जी कोण अनिती प्रमाणे चलतात, जी कोण बापाक आपलो बाप म्हूण मानून घेनात आनी अदीक अन भावार्थेपणी जियेतात, दुसऱ्याचेर अन्याय चलयतात, जी कोण नीत आसा ती परतून गुणावन आपल्याक जाय ते भाशेन संवसारांत जियेतात, तांकां परतून मार्गदर्शन दिवंक होच पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो. आनी तिसरी वस्त जेजू आमकां सांगता ती म्हणल्यार निर्णया विशीं. म्हणजे कोणाक आमी अदीक नमस्कार करचे संवसारांत, कित्याक सोत बापाचो येता. जेजून आमकां हें सोत बापा कडसून येता तें दाखयलें, उचारलें आनी आमचो बावार्थ ताणें अदीक खोलावंक आपल्या प्रवचनान दिसपटी तो वावुरलो. बागून पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, नथींग कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड इन जीजस क्रायस्ट. देवाच्या मोगा सुशिले आमकां कितेंच सोर करिना क्रिस्ता विरीत. कित्याक क्रिस्तान होच बापाचो मोग आमच्या काळजान खोलावन घातला. आनी दर दिसाक आमी पातकाक सोडून अदीक पूर्णपणी जिवीत जिवंक होच पवित्र आत्मा आमकां सुचयता. दर दिसाक आमी आमचो अन भावार्थ आसा तो भावार्था प्रमाणे जिवंक पवित्र आत्मा आमकां स्फूर्ती दिता. भाव भयणीनो, दोन वस्तू आमकां पवित्र आत्मो दर दिसा करूंक आमकां आदार मेळटा. आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी आमचो अन भावार्थ जो आसा तो अदीक आमी भावार्था प्रमाणे आमचो भावार्थ खोलावंक आनी जिवंक होच पवित्र आत्मा आमकां धीर आनी आदार दिता. जिवितांत कुडीक जायते फावटी आमी पातकाक रेवडून आसता तेन्ना हो पवित्र आत्मा आमचें कुस्येंस जागयता आनी आमकां बऱ्या मार्गांत चलूंक आदार मेळटा. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी बापा सुशी पयस वेता तेन्ना अन बाबार्थी कशी जियेता तेन्ना तोच पवित्र आत्मा आमचे मनांत सुचोवणी घालून देवाच्या उतराचेर आमी चलूंक आमकां आदार मेळटा. आयच्या दिसाक ताचेच आदारान ताच्याच प्रेरणांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी वावरुया आनी दर दिसाक अदीक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे दिरादीक गोंय जावंक आमी वावरुया. कायम घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23.
तुझ्या फळां उठा बाबाच्या दिसा आमचे काशी सोऱ्या रूपा आमचे काशी सोऱ्या रूपा दोन्या वतनाचो आवडे तुबे ठोयलोलो जाय सदां तुका भेटे उरपिलोले तुझे रोसे दोन्या वतनाचो आवडे तुबे ठोयलोलो जाय सदां तुका भेटे उरपिलोले तुझे रोसे मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास्क परबीचे समारोपणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो येवन ताका दिसान दीस भेटोवन आमच्या हुस्कोच सैमान नवे जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पाव हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर काडी आनी सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिळाड मोडोन वेता आनी सर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूर दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू
बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकराक मिलिनाची काकूत कर ताका 3 वर्सां फाटीं ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सागुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगातीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बरवशान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो विरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सोर वायटांतल्या आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवी देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खातीर जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक बोल आमकां ताचो कुडीस
Jesu pason sogle hokdam kopulasa kushalasa tache mukhar dusre sogo maka nuksanonchi montam namka puro Jesu tache promani pon namka tatsomuris tache puro प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. ह्या आमचे मागणे आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची सांतांतोदिनीची त्रेजीन जातली फोंडवे 5:30 वरांचेर आनी तामसोड्यार 6 वरांचेर चोत्रायदोची. जांकां कोणाक आपली मिसां भेटोवंक इंतेसांव दिवची आसात आनी आमचे कचेरींत येवन दिवची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया T12 पेज नंबर 207. T12.